हॅलो, गुड इव्हनिंग. वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर तुम्ही म्हणटले आयज खंय वयता काय म्हणून भायर सरून. तर आयज वयता आमी काणकोण गोवा बागायतदारांक. तुमकां तर खबरच आसा, चवथ जी आसा पळय न्हू ती लागीं पावल्या. हॅलो म्हणटले. हॅलो. चवथ जी आसा पळय न्हू ती लागीं पावल्या. सो ताकाच लागून चवथीची तयारी म्हणपाक शकता तुम्ही. ती जी आसा पळय ती स्टार्ट जाल्ली आसा. शॉपिंग जी आसा पळय न्हू चवथीची ती. तर आमी आयज वयता काणकोण बागायतदारान अशीच चवथी रिलेटेड जे कितें ग्रॉसरी शॉपिंग जी आसा पळय न्हू ती करपा खातीर. चड अशें व्हडले अशें शॉपिंग बी जे आसा पळय तेका कांय अशें नाका. म्हळ्यार सामान जें आसा पळय चड अशें नाका. कित्याक की इवन दो आमी बेबी शावराक घरा कडेन रांदून आशिल्लें ऑर्डर दिली जाल्यार बी आमी ग्रॉसरी बी जी आसा पळय ती सगळी शॉपिंग केल्ली, हाडलेलें सगळें सामान जें जें कितें जाय पळय न्हू तें. सो तेकाच लागून आतां चवथीक न्ही व्हडलें अशें कांय ना. स्टील बारीक बारीक जें कितें चवथीक लागता पळय न्हू ते गौरी महादेवाचो पोस्टर म्हणा, ल्हायो हे ते सगळें जें आसा पळय तें हाडपाक जाय. तेकाच लागून वता. आसा अजून चवथीक दीस. आयज मंगळार, सोमार न्ही रे. कितली तारीख आयज? 17. अजून दीस जे आसा पळय न्हू ते आसा. नेक्स्ट विकाच्या वेनसडेक चवथ म्हणल्यार ऑलमोस्ट 10 दीस सुमार आसा. स्टील हेका म्हटलें चल या बागायतदारान. कित्याक की तुमकां तर खबर आसा बागायतदारान कसो रश आसता तो. मागीर त्या रशाक म्हाज्यान तर जावचेंच ना म्हणलें. मागीर लोक धुकयता हेवटेन तेवटेन, आदेस बरें लायनीक उबे राव हे ते सगळें. सो आयजच या अशें म्हटलें एका. एक्चुली पयर वचपा आशिल्ली शुक्रार दीस. शुक्रार दीस कित्याक तर लागून वचूं ना. शेनवारा मागीर काणकोण मार्केट न्ही बागायतदाराक खूब गर्दी आसता. संडे म्हणटा तूं मार्केट बंद. आनी आयज पळय आतां आमच्या हांगासर पावस जो आसा पळय न्हू भरपूर पडटा. परच्यान म्हणटा तसो, परच्यान न्ही बुधवारच्यान. कोण म्हणटा ती म्हणटा ना पावस खूब पडटा अशें म्हणून. भरपूर पावस जो आसा पळय तो पडटा. हो म्हणटालो पावस पडटा कितें करया या नाका अशें म्हणून. स्टील हेका म्हटलें आसूं चल या अशें म्हणून. कित्याक की मागीर आनी गर्दी जी आसा पळय ती बागायतदारान वाडत रावतली न्ही अशें म्हणून. तर पावस आसा तो आसाच. गेटांनी पडल्या. आमी खंयी वचपा भायर सरल्यान गेट पडूं ना अशें केन्ना जायत ना. सो रेल्वे गेट पडल्या. चलात तर मेळटा तुमकां मागीर काणकोण पावतकीर. कांयच काम ना, जस्ट बागायतदारान वयतल्यान येतली आनी कांयच काम ना. तू कितें काम आसा रे? शुअर? सामकी शुअर. तर बागायतदारान जस्ट वयतल्यान येतली. बेगीन भायर सरले आमी. 3:30 बागायतदार ओपन जाता. हेका म्हटलें 3 तरी भायर सरया अशें म्हणून. बट 2:15 जालीच भायर सरता म्हटल्यार. मागीर एक तर पार्किंग मेळना आनी सेकंड थिंग मागीर गर्दी आसता. सो म्हाका आतां गर्देक बीन न्हू बेजार येता, चिडचिड जाता वचपाक. सो ताका लागून बेगीन वचपाक म्हणून भायर सरलेली. पळोवया आतां. फर्स्ट थिंग पार्किंग मेळ्ळा पुरो ना ते एक कडेन पार्किंग, मागीर दुसरे कडेन बागायतदारान यो हांगा चलत. मागीर कितें जाता सामान व्हरपाक त्रास जाता. पावस येयला जाल्यार थंयच उबे राव, त्यो सगळ्यो भानगड्यो. ताका लागून पार्किंग जर थंयच्या थंय मेळ्ळें न्ही बरें जाता. ताका लागून बेगीन भायर सरलें. पळोवया कशें कितें तें दाखयता तुमकां मागीर. घे हे तेच घे. कोणता प्रभा? ना फुडें आसतलें. आतां फुडें दवरिता ती थंय त्या सायडीन. हे नवे तवे आयल्या. पॅन निल्लेपाचें. आता ह्या सायडीन आहा. बसली पाय न्हू.
पाऊस सामको कंटिन्युअस न थांबता म्हणटा तसो पडटा. हे करनासतना थारो घेयना आसतना तर भिजली आम्ही बागायतदारांतल्यान हांगा पावता म्हणल्यार गाडये कडेन रे. कसो थांबना पावस. आम्ही घरांतल्यान भायर सरले पळय तेन्ना बसून पडटा म्हळ्यार सकाळच्यान पावस पडत आसा तशीच येवन घरा कडेन गाडयेन बसलेली. परत बागायतदाराक वयता म्हणल्यार बी भिजली. पार्किंग बी ना आनी तुमकां सांगता बागायतदारान इतली गर्दी कोण ना थंयची ना. 1-2-3 क्लिप जे आसा पळय ते शूट केल्या तुमकां. मागीर अशी मागीर थोडे जाण अशें म्हणटाले गाडी 5-6 गाडी बेश्टे भायर येयले एकमेकाचेर पार्क करून. वेटिंगा लोक रावल्या बाबडे गाडी. आमी गाडी काडली न्ही आतां म्हणल्यार आमी भायरच लायली रस्त्या सायडीनच. मागीर कोण तरी मागीर तो सेक्युरिटी येयलो गाडी काड म्हणून. कोणी पार्क केली ते घालपा लागो काडपा लागो. मागीर तेणी काडली आनी हेणी घातली गाडी. ती बी अर्दी रस्त्यारूच उरलेली आनी आमी गाडी काडपा यो जाल्यार एकमेकाचेर चडोन रस्तो बी ब्लॉक करून सारके लोक रावल्या. हांव घालता काय तूं घालता करून गाडी आमकां काडूं बी दिना सारकी. भरपूर गर्दी. चवथ न्ही आनी 1-2-3 दीस म्हणल्यार तर आनी मागीर पांयोच दिवपाना बागायतदाराक. आनी आमी आतां अशी करून गर्दी आसतली म्हणून इतले बेगीन गेल्ली. स्टील इतली गर्दी चित तूं. आमचे खातीर शॉकिंग अशें. हो आमी लोकांक पयलीं मातशें आमी हुशार स्मार्ट म्हणून बेगीन गेले आमी आनी हुशार अशी म्हणून बेगीन या अशी म्हणून बेगीन चिंतले लोक आमच्या हुशार. आमी वच जाल्यार लोक लायनी रावल्या बील करता. भरपूर गर्दी खरेंच खूब गर्दी सारकी अशी. आनी सामान बी ते हाडून घालता लोक सोंपयता परत ते सोंपले म्हणटा हाडून घालता परत सोंपता अशें करून. आमी जे कितें जाय पळय न्हू भाजी आनी हे बी घेतले आयज मेळ्ळे म्हळ्यार जाय ते सगळे मेळ्ळे आयज. कांयच ना अशें ना सगळें हाडलें बागायतदारान म्हणजे लिस्ट काडून गेल्ले पळय ते. आनी तुमकां तर खबरच आसा कितें ना कितें चुकतात वयर सकयल जाता आसा न्ही चवथी दीस मागीर बेश्टे नॉर्मल मार्केटांतल्यान घेवचें मागीर. ओके सो पावस तर थांबना पळयात भायर पावस पडत आसा. सो चला आनी कांय काम ना जशें की तुमकां सांगलें पळय फकत बागायतदारांकूच वचपाचें म्हणून. तर बागायतदारांतलें काम जालें आनी आतां घरा डायरेक्ट. आनी हे पावसा आनी खंय बाजार बिजार कांय करपाचो ना. भायर सरना म्हणल्यार दूध घेवपाक जाय बेकरेन. मागीर तुका फाल्यां सकाळीं हाडूं पडटलें परत. ना ते सकाळीं हाडलें ते यूज केलें न्ही. सो बेकरी वचपाक जाय दूध घेवपाक. भायर सरलात न्ही अशें म्हणून आतां इल्लेशें आसा दूध ते चायेक घातलें हेका आनीक इल्लेशें आसता ते थोडेशें. हय आनीक फाल्यांक मागीर दूध जाय मागीर फाल्यां सकाळीं पावस पडलो न्ही मागीर वचपाक वयर सकयल करता. सो ताका लागून आतांच व्हरून तापोवन दवरतलें. कोंब येता रोखडे पावसा पयलीं सान आतांच न्ही पावसा बिवसा खंय वचप बिचप ना म्हणजे तसलें. ओके सो चलो या मेळटा मागीर थोड्या वेळान. येवन न्ही सगळे सामानाचे अनपॅकिंग बी जे आसा पळय ते सगळे केले आनी इतले सगळे करता म्हणल्यार टायर्ड जालें हांव. सो भिजलेले माते बी मातशे येवन सुकयले चेंज बी केले आनी सामान जे आसा पळय ते सगळे काडले कित्याक की आयज जे आसा पळय सामान सगळे मिक्स आशिल्ले म्हणल्यार ग्रॉसरी थोडेशे फ्रुट्स थोडे वेजिटेबल्स बी. सो ते सगळे काडले आनीक भाजी जी आसा पळय न्ही ती धुवन जाग्याच्या जाग्यार दवरल्या म्हणल्यार धुवन दवरली न्ही सो उदक न्हिसटपाक बऱ्या पडटा ताका लागून. सो धुवन बिवन सगळी दवरल्या मेजार थंय पातून ती आतां सारकी क्लीन करून म्हणल्यार मिरसांगेचे डेट काडूंक जाय कोथमीर मोडपाक जाय ते सगळे करून न्ही फ्रिजान घालपाचें. बाकीचे फ्लावर बी सगळं निवळ करून घातला हांवें ऑलरेडी. फ्लावर बीन जो आसा पळय तो हांव धुयना कोथमीर फ्लावर बी बाकीचे अशें करून लायक टमाट जिते मिरसांग्यो चिटकी वालपापडीचे कितें हाडटा पळय ते सगळे धुवन सुकोवन अशें करून वाऱ्याक मातशें घालून दवरिता. सो ते सगळे घातले आनी ग्रॉसरी जी आसा पळय ती हांगासर आसा आतां ती काडपाक जाय सॉर्ट करपाक जाय म्हटल्यार कशें थोडे डब्यांनी रिफील करून गेल्ले हांव जे कितें सामकें स्टॉकांक नाशिल्ले पळय ते सगळे आतां रिफील करपाक जाय. बाकीचे सगळे काडून डब्यांक व्हडल्या हितून भरून दवरपाक जाय.
सगळे ते करपाक जाय. देवाचें सामान बी हाडला थोडेशें, तर ते बी सारके हें करून दवरपाक जाय. गौरी महादेव बी जे आसा पळय न्हू ते हाडला, सगळे ते सगळे हें करूं जाय, जाग्याच्या जाग्यार दवरूं जाय. मागीर चवथीचे रिलेटेड सगळी जानवी जोडवे बिडवेचे कितें आसा पळय ते सगळे एक कडेन करून दवरता सोमतेच, की मागीर त्या दिसांनी आनी त्रास नाका न्ही. 1-2 दीस पयलीं जेन्ना आमी काडटा तेन्ना सोमतेच एक कडेन खंय पिशव्यां घालून दवरलें की ती पिशवीच काडली काम जालें अशें न्ही म्हणून. सो ते सगळें काम जें आसा पळय तें उरलां. अशें ना बागायतदारांक गेले, बाजार केलो, बील पे केलें, घरा येयलें, काम जालें अशें ना. बागायतदारान वचून सामान हाडप जितलें इजी पळय न्हू तेज्या म्हाका न्ही डबल डिफिकल्ट अशें दिसता हें सगळें जाग्याच्या जाग्यार दवरप. आनी अशें करून जेन्ना कितें सण बीण आसता पळय तेन्ना जी आमी शॉपिंग करता पळय न्हू तें तर सामकेंच डिफिकल्ट वयता सगळें दवरपाक. कित्याक आमी हेंय बी जाय तेंय बी जाय म्हणून एक्स्ट्राचें खूब कितें हाडटा न्ही तेका लागून. तर हो म्हणपाक लागलो तुजी ग्रॉसरी बी जें कितें आसा पळय तें सगळें मागीर काडून दवर, सद्याक पयलीं इल्लीशी च्या कर अशें म्हणपाक लागला. तर च्या जी आसा पळय ती पयलीं करता. पयलीं म्हणलें भाजी बी धुवन दवरली, मात म्हणलें च्या इल्लीशी करया आनी मागीर सगळें काडून दवरया अशें म्हणून. मागीर सगळें सामान काडून दवरिता करता मागीर च्या पिवपाक लेट जाता, रात जाता न्ही अशें म्हणून. मागीर लेट च्या पिवप मागीर लेट जेवप अशें जाता. सो ताका लागून पयलीं जी आसा पळय च्या करता, मागीर हें सगळें सामान जें आसा पळय तें काडून दवरता. आनीक पावसाचें जर सांगपाक गेलें न्ही, पावस आसा म्हणजे भायर पडत आसा मातसो तरी बारीक जाला अशें दिसता म्हाका आतां. कित्याक की तुमकां बॅकग्रावंडान बी आवाज आसा पळय तो येना आसतलो, मातसो बारीक असो जाला पावस. आमी घरा कडेन पावता म्हणल्यार वाटेर पयलो न्ही तुमी कसलो पावस लागलो आमकां मुखाल्लें कांय दिसना, इतलो व्हडलो पावस येयलो. अशें करून मदीं एक 5 मिनटां खातीर असो पावस पडटा, मागीर बारीक जाता, बंद जावना बारीक जाला. आनी मेन गोश्ट म्हटल्यार कोणें म्हाका विचारलेलें चवथीचें, की चवथीचें कशें कितें काय म्हणून तुमचें. तर चवथ जी आसा पळय न्हू ती रेगुलर अशी आमची वर्साची 1.5 दिसाची चवथ. सो तशें 2 दीस चवथ आसतली नॉर्मल सगळें जें आसा पळय न्हू तें. आनीक अशेंच हांव करतलें. म्हाका कमेंट केलो म्हाज्या एका फ्रेंडान, की फ्रेंडान म्हळ्यार सबस्क्रायबरान म्हाज्या कमेंट केलो की कशें तूं आतां चवथीचें हँडल करतलें काय म्हणून. तर देव जशें आपल्याक जाय तशें सगळें करून घेतलो. देवाची इच्छा कशें देवाक सेवा करून घेवपाक जाय पळय तशें देव सगळें करून घेतलो. आनी जितलें म्हाज्यान जाता, जशें म्हाज्यान जाता पळय न्हू तशें हांव सगळें करतलें. म्हणल्यार कशें आतां ऑलमोस्ट 7 म्हयने जाले, तर जितलें कितें म्हाज्यान पॉसिबल जाता पळय तशें हांव आयज म्हणल्यार सगळें फेस्टिवल हें तें सगळें करत येयलां, फुडेंय बी करतलें. 2 दिसाची चवथ व्हडलेशें कांय हें ना न्ही. सो जशें जाता जशें पॉसिबल जाता तशें करून चवथ जी आसा पळय ती आमी करतली 2 दिसाची चवथ. अंदू दवरून घेवपाचो बीन असो प्लॅन ना. कोणी विचारलेलो अंदू चवथ तुमची 5 दिसाची काय प्रेग्नेंट आसा म्हणून, तर ना अंदू ना. मागीर फुडारा केन्ना विचार येयलो जाल्यार पळोवचो. सो चलो हांव हें सगळें जें आसा पळय तें करता. चायेचो हें पयलीं करून घेता, मातशी इल्ली च्या पिता, फ्रेश जाता, मागीर सगळें सामान बाकीचें हें आतां चवथीची घाई गडबड जी आसा पळय ती चालूच आसतली. सो मुखार अपडेट तुमकां मेळटलोच. चड हांव क्लिनिंगाचे बी सगळे विडियोज जे आसा पळय ते तुमच्या वांगडा शेअर करपाना. क्लिनिंग बी सगळें डेली अशें बेजार येता न्ही तुमकांय बी पळोवपाक, तेका लागून जशें जें कितें जाता पळय पॉसिबल तें तुमच्या वांगडा शेअर करता. ओके. सो म्हाका बी गरमी जावपाक लागली, हांव बी मातशें फेनावाऱ्याक बसता. चलात तर आयचो हो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सांगा अशेंच नवे व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करात. नवे आसा चॅनलाचेर चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.